Machi gorib kasa Koti targa बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमच्या सुमयाचे जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. प्रितीच्या बाबा भयरानो, देवान आमकां नवो दीस फावो केल्लो आनी ह्या नव्या दिसाच्या शेवटाक आमी आसा आख्या दिसांत देवाच्या आदारान आमी जायतें केलां. ह्या वेळार देवाक दिन वासून आनी आमचें आख्खें जिवीत देवाक भेटोवन ह्या मिसांत वांटो घेतना आमी घोळीक ह्या दिसांत आनी ह्या आदीं चुकल्या म्हूण मानून घेवया आनी सगल्या आमच्या पातकांचो आमी उगडास करुया. सगलीं बराबर म्हणुया. हांव पातकी सोर पदवेदार देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो, म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यां. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोवड अपराध. ह्या पासत भाग्योन सदांच सांकवार मरी सगल्या देवदूतांक आनी भोगतांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो, म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोर पदवेदार देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां भोगसूं आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. सुमया काकलूत कोर, क्रिस्ता काकलूत कोर, सुमया काकलूत कोर. प्रार्थुया. ह्या वेळार आमची सगळी मागणी देवा मुखार दवरुया. आनी खेरीत भाशेन ह्या मिसांत आमी मागतल्यो आपले वाडदीस समोरून दिल्या प्रिन्स रॉड्रिगेस आनी पियो रॉड्रिगेस हांचे पासत तांच्या जिविताच्या देण्या खातीर देवाक दिनवासतना तांचेर देवाचो उपोट आशिर्वाद मागुया. सोर पदवेदार आनी सासणाच्या देवा, बाप म्हूण तुका उलो मारूंक आमी धीर घेता. तुजो पवित्र आत्मो आमकां दिवन तुवें आमकां तुजीं भुरगीं केलाय. ह्याच मोगाच्या आत्म्यान आमचीं काळजां ओदीक ओदीक बोर आनी अशें तुवें बासायल्लें दायज आमी जोडुशें कोर. हें आमी मागता आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं, तो खरो देव तुजे सवें आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक. जोशुवेच्या पुस्तका वेलें वाचप. त्या दिसांनी जोशुआ इस्रायलाच्या सगल्या कुळांक सिक्केम गांवांत एकठांय केली. उपरांत ताणें जाणट्यांक, फुडाऱ्यांक, नितीदारांक आनी इस्रायलाच्या 2 शास्त्रांक आपयले आनी ते देवा मुखार आयले. तेन्ना जोशुआन सगल्या लोकांक म्हणलें, सर्वेस्पोर इस्रायलाचो देव अशें सांगता, मागात तुमच्या पुर्वज नदीच्या पोलतोडी जियेताले आनी दुसऱ्या देवाची सेवा करताले. तांतलो एकलो अब्रामाचो आनी नारहाचो बापूय तेरा. तेन्ना अब्रामाक तुमच्या पुर्वजांक नदीच्या पोलतोडीन थावन हांवें काडलो आनी कानाकारांच्या
सगल्या देसांतल्यान व्हेलो. ताजी संसद हांवें वाडयली आनी ताका इजाक जल्मसो केलो. इजाकाक हांवें 2 पूत जाकोब आनी इसाव दिले. इसाव दायज कशें सेरीचो दोंगरी गांव हांवें दिलो. जाकोब आनी ताजो पूत इजिप्ताक गेले. तेन्ना मोइजेसाक आनी आरोनाक हांवें धाडले आनी थंय जायते अजापां करून हांवें इजिप्ताक पिडापीड दिली. उपरांत थंयचो हांवें तुमकां भायर काडली. तुमच्या पुर्वजांक हांवें इजिप्तांतली काडली आनी तुमी दोर्याशी पावली. रथ आनी घोडेस्वर घेवन तांबड्या दोर्या पर्यंत इजिप्तकार तुमच्या पुर्वजाच्या पाठीक लागले. तेन्ना तांणी सर्वेस्पराक उलो मारलो आनी ताणें तांचे आनी इजिप्तकारां मदें एक दाट मुरम पडोवचें केलें आनी तांकां गिरासूंक दोर्या ताचेर परतिलो. हांवें इजिप्ताक पिडापीड दिली. तेन्ना ताणें सर्वेस्पराक उलो मारलो आनी ताणें तांचे आनी इजिप्तकारां मदें एक दाट मुरम पडचें केलें. उपरांत तुमी लांब काळ अरण्यांत जियेलीं. मागीर जॉर्दानाचे पोलतोडी रावतल्या अमोरिताच्या देसांत हांवें तुमकां हाडलीं. तांणी तुमचेर झूज मांडलें आनी हांवें तांकां तुमचे आदी केली आनी तुमच्या दोळ्यां मुखार तांचो देस तुमच्या ताब्यांत पडलो. त्या उपरांत बालाक झिफोराच्या पुताक मोहिबाच्या राजाक इस्रायलाचे झूज करूंक उठलो आनी बालमाक बेराच्या पुताक तुमचेर शिराब घालून ताणें आपोवंक धाडलो. पूण हांवें बालमाच्या आयकूंक ना. परतेंच जाल्यार ताणें तुमचेर आशिर्वाद घालचो पडलो आनी त्या हातांतली हांवें तुमकां वाटायली. आनी तुमी जॉर्दान नोंद उतरून जेरिकोक पावली तेन्ना अमोरितान, पेरिस्तितान, कानाकारांनी, हितातांनी, हिवितांनी आनी जेजुबितांनी केल्लें तशें जेरिकोच्या लोकांन तुमचेर झूज मांडलें. पूण तुमकां सगल्यांक हांवें तुमचे आदी केलें. तुमचे मुखार हांवें गांजिलाक धाडलें आनी तुमी पावचे आदी अमोरिताच्या दोगांय राजाक ताणें धांवडायलें. हें काम तुमच्या तलवारांनी वो तुमच्या बाणांनी करूंक ना. हांवें तुमकां एक देस दिलो पूण तुमी तो कामास करूंक ना आनी तुमी रावतात तीं शारां तुमी बांदूंक ना. तुमी लावंक नात त्या दाकांच्या आनी जैतुनाच्या मोळ्यांतलीं फळां तुमी खातात. देवाचें उतर हें. तुमचो जबाब. ताजो माय मोग मितमेर नासलेलो म्हणुया. ताजो माय मोग मितमेर नासलेलो. सर्वेस्पराक दिनवासात तो खरेंच बरो. ताजो माय मोग मितमेर नासलेलो. देवाच्या देवाक दिनवासात ताजो माय मोग मितमेर नासलेलो. दोनयाच्या दोनयाक दिनवासात ताजो माय मोग मितमेर नासलेलो. जबाब. ताजो माय मोग मितमेर नासलेलो. आपल्या पोरजेक अरण्यांतली सोलून व्हेली. ताजो माय मोग मितमेर नासलेलो. बोलिश राजांक ताणें मार दिलो. ताजो माय मोग मितमेर नासलेलो. पोदवेदार राजांक ताणें जिवेशी मारले.
ताजो माय मोग मितमे नासलेलो जबाब ताजो माय मोग मितमे नासलेलो ताचे देस दायज करून दिले ताजो माय मोग मितमे नासलेलो दायज करून आपल्या चाकराक इस्रायलाक ते दिले ताजो माय मोग मितमे नासलेलो आनी आमच्या दुस्मनाच्या चोपक्यांतली आमकां सोडयली ताजो माय मोग मितमे नासलेलो जबाब ताजो माय मोग मितमे नासलेलो उद्गार Ak soy 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 Sorves porak Sorves porak soy soy मनशाचें उतर कशें न्हय पूण देवाचें उतर कशें देवाचो निरोप मानून घेयात Sorves porak soy soy Sorves porak soy soy Sorves porak soy soy Sorves porak soy soy Sorvespor तुमचे सोबे आसूं मातेवा पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान फारिझेव जेजू सरशीं आयले आनी ताका कोसाक लावंक ताणें विचारलें कसल्याय कारोणाक लागून गोवाच्यान आपले बायलेक सोडून दिवं येता ताणें असो जबाब दिलो तर ओरोंबाक तावन रोचनारान तांकां दादलो आनी बायल केली आनी ताणें म्हणलें ह्या पासत दादलो आपल्या आवय बापायक सांडटलो आनी आपले पत्नीक एकवटतलो आनी दोगांय एक जातलीं अशें तुमी वाचूंक ना म्हणटोच तीं आतां दोगां न्हय पूण एकूच देखून देवान जोडलां तें मनशान दोशी करूं नये ताणें ताका विचारलें तर लग्न मोडणेचें पत्र दिवन मोइजेसान बायलेक सोडूंक लायलां तें कितें ताणें जाप दिली तुमी ह्या वस्तूंनी तुमच्याच वाद्याचें देखून मोइजेसान तुमच्या पत्नीक सोडून दिवंक तुमकां रोजा दिली पूण ओरोंबाक तावन अशें न्हय आसलें तर हांव तुमकां सांगतां कोणूय आपली पतीन आपणाक अविस्वाशी जाल्या म्हूण न्हय पूण दुसऱ्या कसल्याय कारणाक लागून तिका सोडून दीत तो दुसऱ्या कडेन लग्न जायत तो पोरदुवार करता शिसांनी ताका म्हणलें बायले तांय गोवाची गोत असली जाल्यार लग्नूच जायनासतना रावल्यार अदीक बरें पूण ताणें अशी तांकां जाप दिली हें उतर मानून घेवंक सगळ्यांच्यान जायना बगोर हें देव देणें मेळ्ळां तांच्यानूच आवयच्या कुसव्यांत तावन इजडे जल्मल्ले आसात आनी मनशांनी केल्ले इजडे आसात आनी सर्गीच्या राजा खातीर आपणाकूच इजडे करून घेवपी आसात मानून घेवंक जाता तांणी हें मानून घेवचें जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमाने वाखाणी तुका क्रिस्त प्रितीच्या बाबा भयणांनो आमचे मदल्या जायत्या जाणांक लग्नीक जिविताची 50 वर्सां भरल्यांत वो आमच्या शेपाई शेमायक वो आमच्या इश्टांक वो आमच्या शेजाऱ्यांक लग्नीक जिवितांत 50 वर्सां फावो जालीं थोड्यांक 40 वर्सां जाल्यांत थोड्यांक 30 वर्सां थोड्यांक 20 वर्सां आनी भाशेन लग्नीक जिवितांत एकवटान जियेतात थोड्यांच्या लग्नीक जिवितांत तुफान मोड उपरासलें
आनी थोड्याच म्हयन्यांनी व थोड्याच वर्सांनी तांचें कुटुंब कोसळ्ळें. असले वेगळोचार कित्याक काय? थोड्यांक लग्नीक जिविताची 50 वर्सां आनी सुबेज जाल्यार थोड्यांक लग्नीक जिवितांत उणी वर्सां कित्याक काय? मोगाड बाबा भयणांनो, हें सगळें गोरकार आनी गोरकांनीचेर दल्लोलें आसा. जांकां 50 वर्सां, जांकां 40 वर्सां, 30 वर्सां, 20 वर्सां लग्नीक जिविताची बोल्ल्यांत तांणी रागा परस मोग वाडयलो, रागा परस मोग चडयलो, गर्वा परस तांणी आपली ल्हानविकाय वाडयली. आनी ह्या खातीर तांकां लग्नीक जिविताची कितलींशींच वर्सां फावो जालीं. पूण जांकां तांच्या जिवितांत फावो तितलीं लग्नीक वर्सां फावो जालीं नात, थोड्याच म्हयन्यांनी थोड्याच वर्सांनी तांचें कुटुंब कोसळ्ळें, तांणी घोडेक आपल्या लग्नीक जिवितांत मोगा परस राग वाडयलो, ल्हानविकाये परस गर्व वाडयलें आनी ह्या पासत तांचें कुटुंब कोसळ्ळें. जिविता विशीं शिकवण दिता जाल्यार गोरकार गोरकांनी मदें संबंद आसा आनीक दुसऱ्याय जायते संबंदांनी आमी जियेता जाल्यार असल्या संबंदांनी जियेतना जेजू आमकां म्हणटा, जें देवान जोडलां तें मनशान मोडूं नये. जे देवान संबंद घडोवन हाडल्यात ते मनशान तोडूं नये. जरी तर अशें आमच्या संबंदांनी घडोवन येतलें जाल्यार मोगाळ बाबा भयणांनो, हे संबंद आमी जियेतना रागा परस मोग वाडोवंक जाय, गर्वा परस ल्हानविकाय वाडोवंक जाय. आनी अशें आमी करता तेन्नाच आमचें कुटुंब थीर जेजूंत थीर उरतलें आनी आमचें घोराबो आमी सांबाळूंक पावतले. आमचे संबंद आमी थिरायतले, घट दवरतले. तर आयज हीच शिकवण आमच्या जिवितांत आमी आपणावया. आमकां सगल्यांक राग येता, आमकां सगल्यांक एकामेकाचो मोग आसा, जाल्यार कितें आमच्या जिवितांत व्हड आसा काय? राग आमच्या जिवितांत आमी वाडयता वो रागा परस मोग आमच्या जिवितांत व्हड जाता काय? आमच्या जिवितांत गर्व आसा, आमच्या जिवितांत ल्हानविकाय आसा जाल्यार गर्वा परस आमी ल्हानविकाय आमच्या जिवितांत वाडोवन जियेता काय? ह्या प्रश्नाक आयज जबाब दिवया आनी गर्वा परस ल्हानविकाय आमच्या जिवितांत वाडोवंक, रागा परस मोग आमच्या जिवितांत चडोवंक आमकां कृपा आनी बळ ह्या मिसांतल्यान मागून घेवया. Bapak sormoji ditatu kayekani dekat swamtau sormoji tuchiste korkashene मुझे हाथ किए मुझे पाएंगे स्वीकार को pauta-koshi Tu somohimo purgod koru Shipko boho soglyang divo Tu kas bapa sormochi Dita tu kaye kari Tu kas vumtau sormochi Tushiste korkashele Ubirauya
म्हज्या बाबा भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सूर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें साव म्हूण मागात. सर्वेस्पर आमच्या बापा, आमी तुका भेटोवची देणी तुजे काकलुतीन तूंच आमच्या हातांत घालताय. तुजे पोदवेन ती बदलताय आनी आमचे सोडवणेचो संस्कार करून आमकां दिताय. तर प्रसन्न जावन आमच्या हातांतली ही देणी तूं मानून घे. तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवें आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. ती सर्वेस्पराचो सर्वेस्परा आमच्या देवाक दिनवासुया. आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्व पदवेदार आनी सासणाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्व थाय आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. आमचे दिनवासनेची तुका कसलीच गरज ना, तरी तुका आमी दिनवासनाव जाल्यार हें तुजेंच आमकां आनीक एक देणें. आमच्या दिनवासनेच्या प्रार्थनान तुजी वडवीक बिलकूल चोडना, तरी असलें प्रार्थन करून क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं आमी तुजेच कृपेंत वाडत वेता. देखून स्वर्ग आनी संवसार आनी देवदूतांचो दलबार तुका मान भोवमान दितात. तांचे बरोबर आमी तुजें किर्तन निरंतरी गायता. Povit, 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 dolbaranco सर्वेस्पर्तो, स्वर्गाने संसार बोल्या तुझ्या वैभवान, उंचुर्गी तुका सोय सोय. सर्वेस्पराचे नावी येता ताका सोय, उंचुर्गी तुका सोय सोय. बापा, खरोच तूं पवित्र. तूं सगळ्या पवित्रपणाची सोर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कोर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कशेन कोस्मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोवची. तेच परी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिनवासलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी समेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत. पातकांचें बोगसणें मेळच्या तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. बाबार्थाचो गोड पोरगोटुया. सुमयाची तुझे मरण आमी समोरतो, तुझे पुनर्जीवन आमी पोरगोटा. तुझ्या येण्याक आमी ओत्रेकता. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणे उगडास करता. आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आखे प्रितुमेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी फ्रांसिस्क आमच्या भाग्यवंत बापा, फिलिप नेरी आमच्या गोवळी बापा आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बोरवोसो धरून मेल्यान ते आमच्या भावां भयणाची काकलूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागोतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पडसडीत मुखामोड पडयोंक फावो कर. आमा समेस्तांची ह्या मिसांत आपली मागणी घेवन एकठांय जाल्ल्याची दया कर म्हूण आमी मागता. अंकवार मारे देवाचे माई सांगाती तिच्या पोती भाग्यवन सुजे
बागेवन धर्मदुतां सांत सुजेबास आनी सर्व काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कोर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगाता, त्या जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदवेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणांक आमेन. आमच्या सुडवंडारा जेजू क्रिस्ताची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयल्लें प्रार्थन बोरवोशान आनी बाबार्थान आमी उच्चारुया. आमचे बापा सर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आनी आमी आमचेर चुकलेल्यां बक्षिता तशें आमचीं पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणींत पडोवंक दिनाका पूण वायटांतलीं आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतलीं आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आनी शांती आमकां दी. सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवोशान ओतरेकता. तर आमकां तुज्यो दार काकलुतीन सर पातकांतलीं सुटय आनी सर्व आख्खांतांतलीं वाटाय. सुमया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सवेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कशे पोरमोणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. सजियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणांक आमेन. सुमयाची शांती सदांकाल तुमचे सवें आसूं. एकामेकाक शांती दियात. देवाचे इश्वरे संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कर. देवाचे इश्वरे संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कर. देवाचे इश्वरे संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. हो जावन आसा जेजू देवा बापाची मोगाची आनी ल्हानविकायेची खुणां. ह्या जेजूचे गूण आमच्या जिवितांत वाडोवन जियेतलीं आमी सगळीं सुभागी. तरेचे म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच सुत्रान म्हाका भलायकी मेळची. दिवसाता मनशाचे लिपलो लोण्यार पाय ताणे वाडले मुखेल्या दिवूक दिले ताणे ताणे वाडले मुखेल्या दिवूक दिले ताणे ताचो मायेमो मितमेर नाशिल्लो ताचो मायेमो मितमेर नाशिल्लो ताचो मायेमो मितमेर नाशिल्लो ताचो मायेमो मितमेर नाशिल्लो.
Hrista सांगाती दुनियाचा क्रांत एका जेवणाक बसोयली सगळी भुरगीं देवाची एका जेवणाक बसोयली सगळी भुरगीं देवाची ताचो महिमो विद्मेन नाशे ताचो महिमो विद्मेन नाशिल्लो ताचो महिमो विद्मेन नाशिल्लो बराबर म्हणूया क्रिस्ताच्या आत्म्या म्हाका पवित्र कर क्रिस्ताची कुडी म्हजें धारण कर क्रिस्ताच्या रोगता म्हाका दादोस कर नाणूय म्हाका उदकान कडवडाच्या पवित्र कोश्टानो म्हाका घोट करात तूं बरव्याची चितान म्हाका आयक तुज्या गायांनी तूं म्हाका लिपय वेगळो हांव सोरूंक कधीच दिवं नाका वायट दुस्मानांतलो तूं म्हाका वाटाय मरणाच्या वेळार तूं म्हाका आपय तुजे सुरशी येवंक तूं म्हाका फरमाय भक्तां संगाती तुका वाखाणच्याक आमीन. उबे रावया. प्रार्थुया. मोगाळ बापा, तुवें संस्कारलेलो क्रिस्त प्रसाद आमी आतांच घेतला. ताचे वरवीं आमकां तारण मेळूं आनी तुज्या स्वताच्या उजवाडांत आमी थिरायेन जिवूं हें आमी मागतां आमच्या सुम्या जेजूचे नांवे आमीन. सर्वेस्पोर तुमचे सोबें आसूं तुमचे सोबें आसूं आनी सुर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुम्हा समेस्तांचेर आपलो आशिर्वाद घालूं आमीन. वचून येयात क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाची वळख. Timmy Galea. शक्ती नाम कांबो राव तूं आमची सोवी युकार पवित्र आत्म्या तुका आमचे मोदे तुझी शक्ती नाम कांबो राव तूं आमची सोवी दोदेची वेवो सास्तांग वावती सो
하나님 본디나 서글엔 동솔로 Yukar povitratmya Dukam chemode Tuji shoktenam kamor Rautuam chemove. Come Holy Spirit. Yukar Povitratmya आमचे मध्ये तुका आमचे मोदे आमच्या जणेकल्याच्या काळजान बिराड कर तुझे शक्तीना काबो तुझ्या आसण्यानी आमची इगोर्ज बोर राव तू आमची सोय दुदेची वेळ Sasnak mauntizo Bosvondárani bordina Szaglétut szólj Welcome Holy Spirit We are in your presence. Yes, Lord, we are in your presence. Fill us with your power. Live inside of me. Come, Lord. Welcome, Holy Spirit. Povitratmya आमची family niye. We are in your presence. Fill us with your power. Live inside of me. You're the living water, never running fountain, a comforter and counselor, take complete control. Come, Holy Spirit, come with your power in us. Welcome, Holy Spirit. We are in your presence. Fill us with your power. Live inside of me. Come, Holy Spirit. Welcome, Holy Spirit. We are in your presence. Fill us with your power. Live inside of me. Hallelujah. Sugli ubi rahuya. Hallelujah. Hato irkhaduya. Kitlo boro vedo. Hallelujah. Somiaच्या पायाशी सारचो. Hallelujah. देवाक वाखाणणी दिवचो. Hallelujah. So
सोमेस्त मनशानो ताळयो पेटात. Hallelujah. ताच्या नावाची महिमा गायात. Hallelujah. गीतां गायोना घोडात. Hallelujah. ताच्या महिमेची कीर्ती गाजयात. Hallelujah. 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 Praise you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Jesus. Harga Jesu, Wakandi Jesu, Dinmas Jesu, Moima Jesu. Hallelujah. 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 बसूया. दुनिया तुवें आमकां केदें व्हडलें भाग दिलां. ओ वेळ तुज्या पांयां सरशी सारूंक तुजी खुशी स्तोत्रकार म्हणटा 60 आनी 100 पयले वडीन प्रीत मेल्या सोमेस्त मनशानो आनंदान देवाक ताळयो पेटात. ताच्या नांवाचे मोहिमेक गितां गायनां घोडात. ताची मोहिमेची कीर्ती गाजयात. दुनिया संवसारांत आमी मनशांची कीर्ती गाजयता. दुसऱ्यांक मनशांनी व्हडपण आमी मनीस जायते फावटी आमी दुसऱ्यांचें गाजयता आनी आमी आमचेंच गाजयता. पूण आयज तूं म्हणटा आमकां देवाची गाजयात. आनी ह्या वेळार आमी तुज्या पांयाशी आसा तुजी मोहिमेची कीर्ती करूंक. दुनिया आयज तुज्या नांवाची कीर्ती आमी गाजयता आनी गाजोवंक सोदता. एकेगिरीत भशेन आमच्या सगल्यांच्या गोराब्या बसत. आमचे गोराबे तुजेनच दिल्यात. आनी देखून दुनिया हे एक वर भर हांव आयज सगल्या आमच्या गांवच्या गोराब्या बसत हें भेटयता. हे फाटल्या दिसांनी जेन्ना हांव घरान घर भेटेक गेल्लो आनी घरान घर भेटेक भोंवता म्हाका कोण कोण भेटतात तेन्ना गांवची मनशां हे प्रश्न म्हाका मेळटात. आनी म्हजे कडेन तांकां आदार दिवंक जायना म्हूण दुनिया हांव निराशी जाता. पूण तुज्यान जाता आनी तूं म्हणटा म्हजेशी यात. तुमचे प्रश्न घेवन म्हजेशी यात. हांव तुमकां समाधान दितलो. सगल्यो फॅमिली हांवेनच रचल्यात. सगळे गो बायलांक हांवेनूच एकठांय केल्यात. ती मोगान जिवची खुशाल जिवची हीच तुजी येवजण आनी मांडणी जावन आसा. आनी आयजूय शुभ वर्तमानान दुनिया तूंच तें सांगता. दुनिया आयज तुवें आमकां घोराब्यान जायतें बरेंपण दिल्लें आसा. एका तेंपार आमगेर कांयच नासलें गडे पादेशेर आसलें हांव. आयज शिंकोप दिलें. शिंकपा वरवीं काम दिलें. कामा वरवीं जायती उदरगत जाल्या. ते बसत आयज तुका आर्गां दिनवास वाखाणणी दिता. सगळे आमच्या घोराब्या बसत. सगळे आमच्या गांवच्या गो बायलां बसत. सगळ्या घोराब्यांतल्या वांगड्या बसत. दुनिया आमचे घोराबे तुजेच. आनी ह्या घराब्यान तुवें म्हाका जल्मान हाडला म्हूण हांव तुका आर्गां दिता. ह्या संवसारांत चलता भोंवता आसतना आमी सगळें विचूंक जाता. वी कॅन चूज मेनी थिंग्स इन लायफ बट वी कॅनॉट चूज द फॅमिली आय वूड लायक टू बी बॉर्न. आमच्या जोणेकल्याच्या घराब्यान हांव भुरगो कसो पूत कसो ज्या घराब्यान तुवें म्हाका जल्माक हाडला त्या घराब्या बसत तुका हांव आर्गां दिता. जो घोराबो तुज्या घरकारां सांगाता घरकान्नी सांगाता तुवें घडला त्याय घराब्या बसत आर्गां दी. जो संस्कार तुवें एके दिसाक आल्तारा मुखार घडलो त्या संस्कारा पासत त्या दिसा पासत देवाक आर्गां दी. केदो दीस तो खुशी म्हूण तूं आनी तुजो घरकार एकठांय जाली आनी आयज पासून तुमी एकठांय आसात. देखून देवाक आर्गां दियात. देवाक वाखाणात. देवाची तुस्त करात. दुनिया आयज जायते घराबे घडे एकदम बरे आसात. आमच्या गांवांत तुका आर्गां वाखाणणी जरी जायते तरेची पिडा जायते तरेचे त्रास
जायते तरेचे खोश्ट जायते तरेचे दुयेंस भोगतात खरी पूण विस्वासान आसात पूण ताचे बरोबर दुनिया आनीकूय जायते गरबे आसात आमच्या गांवांत जाय एके भाशेन तांचें दुर्दैव जालां तांकां देंवचार एके भाशेन नाडटा आनी देंवचारान जायते गो बायलांक दोशी केल्यात तुवें देंवचाराचेर जैत व्हेलें आनी देंवचाराचेर जैत व्हरून दुनिया खेरीत भाशेन जैत व्हरून बरेपण हाडलें तूं संवसारान आयलो मनशांक बरेपण दिवंक तुवें हाडलेली सुटका घराब्यांतल्या मनशांक फावो जावंक आनी ते पासत जाकेव जेन्ना तुजेशी आयलो ते म्हणलें आयज तुज्या घराक थारण आयलें तेच भाशेन तूं आयज जण एकल्याच्या घरान भितर सर दुनिया आनी जण एकल्याच्या घरान तूं थारोन दी दुनिया तुज्यान दिवंक जायना अशें कांयच ना दुनिया आयज तुज्या पांयाशी आमी बसल्या हांव दुनिया फकत मागूंक आमच्या घराब्या बसत आमचे जे अदीक करून दुयेंत आसात अदीक करून ज्या घरांनी शांती ना अदीक करून जी कोण चिंतनाच्या भारान आसात जी कोण दुयेंसाक सांपडल्यात साबार तरेच्या दुयेंसांक लागून आयज जायते आमच्या घरांतल्या मनशांक जायते वायट जाल्लें आसा देखून सगल्यांचें दूख सगल्यांचो चिंतनाचो भार सगळें हांव तुका उबारतां दुनिया जेजू तूं ह्या उंड्यान रावन आमकां आयकताय हातून म्हाका खात्री आसा हातून म्हाका बावार्थ आसा हांव जाणा जेजू ह्या उंड्यान खऱ्यांनीच तूं आसाय म्हूण जोरी एका तेंपार दुबावतालो पूण इल्लें इल्लें तुवें म्हजो भावार्थ घोट केलो ते बसत तुका आर्गां दिनवास वाखाणणी दुनिया ह्या उंड्यान खरेपणी तूं आसाय तुवें इतलें म्हणसर जायतीं ओचऱ्यां विजमितां केल्लीं आसा इतलें म्हणसर कितल्या घराब्यांनी तुवें बरेपण हाडलां कितल्या घराब्यांनी तुवें सुदारप हाडलां कितल्या घराब्यांनी तुवें जिवीत मनशांचें बदलून काडलां आनी आयजूय तूं जायत्यांचो कोत्तलोय म्हूण आमकां बरवांसो आसा देखून खेरीत भशेन दुनिया आमी तुजे कडेन मागता तूं आमकां दिताय तें घेवंक आनी तूं आमकां एके भशेन दिताय ती पिकोणी घेवंक आमी रावची आसा ह्या वेळार थोडी ओगी गडीभर ओगी राव जेजू कडेन उलय तुज्या गराब्याचें समर्पण कर ऑफर युअर फॅमिली टू गॉड बाबू बिडीनो जाकेवाची खबर आमी आयकल्या जेजू ते वाटेन पासार जाता म्हणून जाकेवान आयकलें आनी ताची खबर आयकून तो खूब खुशाल जालो आनी जेजू कोण तो पळोवंक सोदतालो आनी तो मोटो आसा म्हूण आपली अस्कोताय ओळखून घेता आनी एका रुमडीच्या झाडार चडटा आनी रुमडीच्या झाडार चडोन तो एके भाशेन जेजूक पळोवंक सोदता पूण कितें घडटा देव ताका पळयता कित्याक तो झाडार चडलो कित्याक ताका खुशी आसली आपल्याक जेजू मेळोंक जेजू कोण तो पळोवंक सोदतालो इतलीच तिची कीटभर जी पळय आशा आसली ती जेजून सारकी पुरी केली तुज्या आई जिवितान आयज आमच्या घरांनी घोडे आयज जायते अदृश्ट आयलां कित्याक देव पयस जाला आमगेर डॉलर भितर सरला आमगेर पावंड भितर सरला आमगेर रुपय भितर सरला देवान आयज जायतें दिलां आनी जे सगळ्यान व्हडली ग्रेस्ताय जावन आसा जेजू तेंच आमी घोडे आयज कोणशाक दवरला सगळे वस्तूंक आमी वेळ दिला झुंबा खेळोंक वेळ दिला कराटे करूंक वेळ दिला ट्युशनाक वचोंक वेळ दिला पूण जेजूक जाका खऱ्यांनीच वेळ दिवंक जाय आसलो ताका घोडे आमी सारको वेळ दिवंक ना आनी त्या पासत बाबा बिडीनो आमी खेरीत भाशेन ह्या जेजूक वेळ दिवंक जाय आसलो तो वेळ दिलो ना जाकेवान पळय कितें केलें देंवलो ताची खुशी ओळखून घेतली आनी जेजून ताका सांगलें आयज हांव तुमगेर येवचो आसा जेजू येना फुडें ताणें खेरीत भाशेन आपलें सगलें दुसऱ्यांक दिता म्हूण सांगलें आनी जेजून सांगलें जाकेव आयज तुका लागून तुज्या घराक थारण आयलें बाबा बिडीनो आयज तुजे गोरे फामिलीचीं सगलीं मनशां हांगा पूण तूं आसाय तुजे उद्देशी आयज तुज्या घराब्याक जेजू आयज जायतें बरेपण दिवंक सोदता तुजे उद्देशी जायती सुसेग शांती सोजकाय तुज्या घरांत हाडूंक सोदता देखून जाके भाशेन तुजी इतली आशा जावं दी आनी तूंच म्हजो आसरो जेजू जेजू तूंच म्हजी घटसाण तूंच म्हजें बळ अशें उगडास दर आनी हे भाशेन आयज खेरीत भाशेन हें सजमोन घे भियेनाका तुज्या घरांत त्रास आयले म्हूण भियेनाका तुज्या घरांत दुयेंस आयले म्हूण
भिये नाका तुझ्या घरांत अदृश्ट आयले म्हण खाय नजो हो जेजू तुझें बोळ जा द लॉर्ड इज माय स्ट्रेंथ इन द नेम ऑफ जीसस आय एम गोइंग टू बी विक्टोरियस इन माय फॅमिली तो हेंच गीत आमी करुया जेजूक पळय आनी म्हण सगल्या काळजांतल्यान तुका आराधन करता सगल्या जिवितांत तुजें रूप पळोवंक सोदता सगळी सोक्ती तुजी सेवा करता हांगा वासा हांगा वासा जेजू हांगा वासा जेजू हांगा वासा जेजू हांगा वासा तूं मोसो सोडूंडा तूं मोसो सगल्या काळजांतल्यान तुका आराधन करता सगल्या जिवितांत तुजें रूप पळोवंक सोदता सगळी सोक्ती तुजी सेवा करता हांगा वासा हांगा वासा जेजू हांगा वासा जेजू हांगा वासा जेजू हांगा वासा हांगा वासा जेजू हांगा वासा जेजू हांगा वासा जेजू हांगा वासा खरें न्ही जेजू हांगा वासा हांव जेजू तूं म्हजो राखणदार तूं म्हजें बोळ ओळखून घेता एक मनीस जेजूशी येता आनी म्हणटा सायबा म्हाका तारण मेळोवंक हांवें कितें करूंक जाय आनी ताणें तांकां सांगलें सोम्या जेजूचेर भावार्थ दवर आनी तुका आनी तुज्या कुटुंबाक तारण मेळटलें भयणी म्हजे भाव म्हज्या ह्या जेजूचेर भावार्थ दवर तुका आनी तुज्या तारण कुटुंबाक तारण मेळटलें कोणागेर गेलो एकूच तरी कॅन्सर जाला ल्हान भुरगीं आसा खूब दूख दिसली आनी कोणागेर गेलो तिकाय बी कॅन्सर जाला ती म्हाका म्हणटा फादर फाटलीं 15 वर्सां हांव ह्या दुयेंसान आसा पूण ह्या जेजूचेर म्हजो भावार्थ हाडलो ना आतां म्हजे कुडीन भलायकी ना म्हजी कूड हुस्कोत जाल्या पूण जेजूचेर भावार्थ हाडचो ना गो बायलेमध्ये अविश्वासी कोण जाले बायल गो सेपरेट रावतात जायतले असले केसीस आयज काल दिसती पडटात दुनिया साबार कारणांक लागून आमच्या घरांनी फुटी पडलेली आसात कोण कोण घडये साबार वायटूय पावलां मारता विश्वास उणें जालो लंडनाक घडये गेलो थंयसर दुसरो संबंध जालो घरकान पिशी जाली घरां येयली आपल्याक उजो घातलो असले कांय कावज आमकां आयकूंक येतात
एकाव सगळे हांव तुजे म्हऱ्यान दवरता आनी जे कोण असल्या संबंधान जे येतात तांचेर तुजें ओमळीक रगत उलय तुजें ओमळीक रगतान तूं तांकां नाणय ओदी करून जी कोण आयज दुयेंसाक सांपडल्यान पिडेक सांपडल्यान साबार तरेची पिडा दुनिया आयज काल कितले जाणांक अचानक हार्ट अटॅक येतात कालच्या परच्या दिसा कितलोच लोक भुरगे हार्ट अटॅक येवन मेले कोण म्हणटा वॅक्सिनाचो प्रभाव कोण म्हणटा जेम सारकी जायना आयज काल जायते टेन्शन त्रासाक लागून जायत्यांक जेमूय पडना दुनिया सगळे प्रश्न म्हज्या पोरजेचे तुज्या म्हऱ्यान दवरता आमकां वखद फकत तूंच आनीक दुसरो कोण वखद ना आनी तुज्यान करूंक जाता हो आमकां भरवसो आसा You are the greatest healer. Heal us, O Lord, today. Heal everybody. Every parent is crying for their children, O Lord. दुसऱ्यांची दुखां गळटात ती तूं पळयता जेजू कोण कोण तुज्या म्हऱ्यान दुखां गळयता ही दुखां तूं पुसून काड जरी तूं म्हणटाय जेजू आय विल वायप अवे ऑल युअर टियर्स तुजी दुखां हांव पुसून काडटलो आमकां विश्वास आसा जेजू तूं आमची दुखां पुसून काडटाय म्हण आनी काडटलो म्हण पूण जसो जाकिवान आपल्याक एक जेजूक व्हेलो आनी ग्रेस्ताय चोरला नागोयला ते परत दिले ते भशेन आमचें जिवीत जावन दी भयणी म्हजे भाव भयणीनो ह्या जेजूक घे ह्या जेजूकूच आमचो देव दोनी म्हण सजमण करून घ्या पवित्र पुस्तकांत साबार तरेनी आमकां मेळटा की जेन्ना मनशांनी देवाक पयलो उंचलो जागो दिलो तांगेर जाय तांगेर बरेपण आयलें जोशुआच्या पुस्तकांत आमकांय बी मेळटा खेरीत भशेन जोशुआच्या पुस्तकांत मेळटा जेन्ना इस्रायलाचो देव ताणी खरो देव म्हणून मानून घेतले आयज तोच देव म्हणटा जसो जोशुआक म्हळें तुमचे मदें आसात ते पोरक्या देवांक पाठ करात खुडे देव तुमचे मदें आसात ते पाठ करात तुमची काळजां सर्वेस्परा इस्रायलाच्या देवाक दियात पोरजीन जोशुआक जबाब दिलो सर्वेस्परा आमच्या देवाची सेवा करूंक आमी विंचून काडला आनी ताच्याच उतराक आमी पाळो दितले हांव Choose Jesus in your life. जेजूकूच विचून काड आनी कोण ना कोण गडी तुका सांगत तूं इतले कश्ट वताय इतले पिडेन आसाय इतले त्रास तुका जिवितान जातात आमी खंय या बेलगांव या आनी खंय या तूं बरो जातलो ना जेजू बगर आनी दुसरो देव ना हांव मरूंक तयार आयज तुज्या बराबर ह्या जेजूक घे आनी तूं घरा वच तुका आनी तुजे फॅमिलीक तारण मेळटलें जशें पवित्र पुस्तक सांगता पवित्र पुस्तकांतली these are the promises of the holy scriptures believe in the promises of Jesus take Jesus in your house take Jesus in your family you and your family will be saved गडे घरांतली मनशां देवस्पण तांकां मानना मिसाक गडे ती येनान भियेनाका डू नॉट लूज फेथ टेक जीसस Jesus is going to act through you. Jesus is going to convert you first.
तुका जसो जाक्योक पयलो बदललो आनी मागीर ताच्या उतरान ताच्या घरान सुसेग हाडलो ते भाशेन जेजूक सांग जेजू पयलो म्हाका बदल आनी म्हजे उद्देशी म्हज्या घराब्याक बदल. आमी जायते पावटी दुसऱ्या घरांतल्या मनशांक बदलूंक पावता. गो बायलेक बायल घोवाक ना आ स्ट्रॅटेजी पोत्तुया. जेजू तूं म्हाका बदल पयलो म्हाका हात लाय आनी मागीर तुज्या घरांतल्या मनशांक तूं बदलतलो. देखून भाऊ भयणीनो जेजूक आमची फॅमिली राख आनी सांबाळ म्हणपाक. आयज कितल्यो ताळण्यो आयज साबार ताळ्ळ्यो. काजार जाली 2 म्हयन्या पासून जावंक नात. काजार जालेली सून आंकवारपणान आशिल्ल्या न्हवऱ्यागेर रावंक गेली. असलो बेस जाला आमचो दुनिया. आयज देंवचार आमकां सतायता पूण तुवें देंवचाराचेर जैत वेले आमच्या घराबे पिड्यार जावंक दिनाका. आमच्या घराब्यांचेर वायट येवचें आसा तें पयस कर. दुयेंसाक लागून कितें वायट जावचें आसा तें पयस कर. आमचेय कुडीन जरी कॅन्सराचो जंतू आसा व्हायरस आसा आमकां आयज पासून खबर ना तो काडून उडय. तो काडून उडय आनी जांकां कॅन्सराचें दुयेंस जालां तांच्याय कुडींतलो तूं काडून उडय. सगळें तुजे कुशेक आनी आनंदाक जावं दी. बेबदिकायेचो ड्रग्सांचो इस्पा भायर जुगार मडको खेळपाचो गडगडो खेळपाचो आयज जायत्यांक वीस जाला. साबार तरेच्या विसांक आमच्या घराबे सांपडल्यात आनी ताका लागून आमच्या घराब्यांतली सुसेग पिळेर जाला. थोड्यांची डिप्रेशनाक वचून मन उडला. दुनिया तूं you intervene in their life, O Lord. When the Lord mixes with us, great things happen in life. Allow the Lord to mix in your family. Welcome Him and you'll experience great things. Lord, as a priest, देवा म्हजो एकूच आशा, ह्या काळजाची आशा. ह्या गांवांत नावेलच्या जोड एकल्याच्या घरांत तुका मागून घेतोच लोकांनी आपले जायते बरेपणां वचून ह्या विजमिता अणभवंक आनी लोकांनी नावेलच्या दुसऱ्यांक परगट करूंक आमचो देव कितलो बरो. हाव गुड इज आवर लॉर्ड. आमचो देव कितलो वरिश्ट. हाव मायटी इज आवर गॉड. We cannot thank you enough, Lord. तुका आर्गां दिवंक आमी पुरते न्हय. आमचे कडेन जावचें ना. दुनिया आयज सगळे पिसळलेले मोडलेले तुटलेले फुटलेले गायाल जाल्ले सगळे घराबे तुज्या पांयाशी दवरता. म्हाका खबर ना पूण तुका खबर आहा. यू नो बेस्ट. आयज कोणागेर कितें जाता तें तुका खबर आहा. दुनिया आमी बी नको. तूं हात लाय. दुनिया Heal us, O Lord. Change my heart, O Lord, like Zacchaeus. Change it. बदल सोम्या म्हजें काळीज Zacchaeus भशेन. आनी म्हजे उद्देशी म्हजे फॅमिलीक सुटका मेळो दी. म्हज्या मागण्यांक लागून म्हज्या फॅमिलीक सुटका मेळो दी. म्हज्या मागण्यांक लागून म्हज्या भावर्थाक लागून म्हज्या फॅमिलीक थारोन मेळो दी. आमच्या गांवांतूय नावेलच्या नवेपण बरेपण बदलणी येवची आसा. देवी बदलणी हाडटलो. सगळ्या नावेलकारांक जेजूच्या पांयाशी आपल्या पांयाशी हाडटलो. सगळ्यांक हाडटलो. असतो जेजू आमी मागूंक जाय. जेजू कडेन सगळ्या जेजूक तुजो मोग दी. आमी तुका बेश्टा वयल्या वयर घेतला. आमी तुका सिरियस घेवंक ना. दुनिया तुजें बोड केदें तुजी पदवी केदी तें आमकां दी. दुनिया इंगीत करुया.
Change my heart, make it ever new. Change my heart, may I be like you. Change my heart, oh Lord, make it ever new. Change my heart, oh Lord, may I be like you. You are the potter, I am the clay. Mold me and make me, this is what I pray. All my God is motion, Kurmakanovo, Bodul Kalis motion, Zaun tujhe sarko. Bodul Kalis motion, Kurmakanovo, Bodul Kalis motion, Zaun tujhe sarko. Tumo sokuba, auti mati. Oi saiba. Gorut gormaka, esmakan dunia. Change my heart, oh Lord, make it ever new. Change my heart, oh Lord, may I be like you. Change my heart, oh Lord, make it ever new. Change my heart, oh Lord, may I be like you. बदल खालीच मशें दुनिया खोर म्हजें खाडीस तुज्या काळजा सारकें. जेजूच्या भोव कश्टां वरवीं आमकां आनी आख्या संवसाराक तारण फावो जावं. जेजू तुज्या गायांनी आमकां रोगतान आमकां नाडोय, भिजोय. जेजू तुज्या रोगतान आमकां भिजोय. पावसान आमी भिजतांव तशें दर एका घोराब्याक भिजोय. अदीक करून जीं कोण दुयेंत आसात, अदीक करून जे गोरकार आनी गोरखांनी अविस्वासी आसात तांकां तुज्या रोगतान भिजोय. आनी जांचीं काळजां तुटल्यान फुटल्यान पयस गेल्यान तांकां तुजेशी लागीं हाड. आयज आमचो लोक जायतो लंडनाक गेला जेजू, आनी लंडनाक जायतें बरेंपण केलां, पूण असलेय विसांक सांपडल्यात. तसल्या पासून थंय मागता. हांगाय गोंयाय बी जाता,
दोनी आयज खरीत भशेन मागता आमचे कडेन जायना सजमावपाक तांकां तुज्यांनी जाता जायते फावटी दोनया भुरग्यांचे विद्वास जातात तुका म्हज्यान खूब खबर आहा दोनया तूं जाणाय जेजू एका एका घरान कसलें दूख आहा तें तुका खबर आहा एक एके फॅमिलीन कितें तीं घडटात तुका खबर आहा आयज हांव लोगोस हें धाकटेंशें पुस्तक वाचतालो आनी तुवें म्हाका एक घडणी मेवली आनी म्हाका दिसता ते घडणे उद्देशी म्हज्या लागीं देव उलयलो कसो आनी ती घडणी अशी भायल्या एका देसांत एक पाद्री पादिगार कसो म्हण गेल्लो आनी पयलो तो गेला तेन्ना इगोर्जेक कोणूच येनासलो तो खंय बिस्पाशी गेलो आनी बिस्पाक सांगलें आपण ट्रान्सफर घेता कित्याक म्हाका थंय रावंक नाका कोण येना बिस्पान सांगलें खंय ताका वच आनी मागणें कोर आनी तो एकलोच खंय 3 जायते दीस पासून 7 दिसां हुजेर मागणें करूंक लागलो आनी 3 म्हयने जातात म्हळ्यार खंय ती इगोर्ज बोल्ली पयलो कोण एकलो ड्राग एडीक येयलो दुसरी कोण एक प्रॉस्टिट्यूट येयली आनी हे भशेन त्या गांवांत जायते बदलप आयले जेजूच्या मोगान तो लोक मोडलो म्हाकाय दिसता अशें आमी सगळ्यांनी तर मागत हे 3 म्हयने सप्टेंबर ओतूम नोव्हेंबर आमचे फेस्त पर्यंत जायतें कन्वर्शन ह्या गांवांत जातलें आमी प्रेयर रुमान येवया जेजूक सांगात करया मिसान प्रेयर रुमान बसोन टायम मेवता तो घेवया पपर्चेल एडोरेशन एक तो वेळ सारको तोच वेळ सांबाळया म्हज्यान 4 येवंक येता 4 येवंक शकता वो 5 येवंक सगळो सकाळचो येवंक येता हांव तो वेळ ह्या इंटेसां बसत मागतलो फॉर द कन्वर्शन्स ऑफ पीपल आमच्या घराब्याचें आनी आख्या आमच्या नावेलचें आनी आख्या संवसाराचें कन्वर्शन लेट अस स्टार्ट जीजस वील डू इट आय हॅव स्ट्रॉंग फेथ इन दीस इफ यू आमी हे 3 म्हयने मागत जाल्यार म्हाका दिसता आमचें फेस्त म्हळ्यार इगोर्ज भरोन बोत्तावन तेच्यावन अदीक बोत्तली जे कोण मिसाक येनात देव धर्म नासलेले भशेन जे येतात फकत मरणाकूच दिसती पडटात तेय बी जेजूच्या मोगान पडटले आमचो भायर लोक आसा थंय बी जेजूच्या मोगान पडटलो आमची भुरगीं बाळां आमी परदेसान आसात तांकांय देव राखतलो सांबाळटलो जेजू तुवें म्हाज्या मनान घातल्या बसत तुका हांव आर्गां दिता जेजू म्हाका तुज्या रक्तान भिजय म्हज्या फॅमिलीक भिजय म्हज्या घोवाक भिजय म्हज्या भुरग्यांक भिजय कोण दुयेंत आसा त्या मनशाक भिजय तूं त्या मनशाचें चित्र तुज्या दोळ्यान हाड कोणागेर मरण आयलां खूब दूख जालां तसले मनशां बसत मागया आमच्या गांवांत जी कोण कश्टवतात ओदी करून दुयेंत आसात तांचो उगडास करया लेट्स प्रे फॉर हिलींग एंड गॉड वील डू जीजस वील डू इट देर इज नो पावर बेटर दॅन जीजस कोणाक जायत्यांक चेंप पडना आमच्या गांवांत तांचे बसत मागया हे म्हणत गीत Gesù tuझे रोगो maka जीवित दिता Gesù tuझे रोगो maka kotai दिता Gesù tuझे रोगो maka शांति दिता Gesù tuझे रोगो
देवचा फोडून वेता जेजू तुझे रोग मोक्षोडे पाक्याचे जेजू तुझे रोग विकोयताय द्वेष मोचे जेजू तुझे रोग escuta do sobre Jesus tu te rogo Bolidad Bapa te Jesus tu te rogo Maka sukadita Jesus tu te rogo जीविते बदलता जेजू तुझे रोगो तुझी वळख मेळटा जेजू तुझे रोगो आत्मोनी तोड जाता जेजू तुझे रोगो Maka kurba dita Jesu tuझे rogo Maka poran murta Jesu tuझे rogo Bapa somugwanta Jesu tuझे rogo Sastik जीवित दिता जेजू तुझे रोगात म्हजे सगळे गाय पेकयता जेजू तुझे रोगात म्हजे बोळ जाता जेजू तुझे रोगात म्हाका नितोड करता म्हज्या जिवितान आशिल्ले पातकाचे खोड काडून उडयता जेजू तुझे रोगात म्हजो विश्वास घट करता जेजू तुझ्या रोगात म्हाका क्रिस्तांव कसो जिवंक आदार दिता तुजे भशेन रोगत वारूंक बावळता बसत म्हाका तयार करता तुझ्या रोगत गायांचेर घाल आमच्या गांवांत जांचे गाय आसात पत्मीक गाय कुडीचे गाय दुयेंसाचे गाय दोनिया तांच्या रक्ता उदेशी बिजोय आंगूत बिजोय ए सांजे आमकां इल्लो भावंत आसा जेजू इल्ल्या भावंतान आमी तुजे लागीं मागता हांव एकूच मागता जेजू आयज तुजे कडेन जे गो बायलां मदें बरेंपण ना तांचे मदें ही खरी कुशालकाय जी भावणां घेवन ती काजारा दिसा आपल्याक भितर सरलेली तीच भावना तांच्या काळजान उत्पन्न कर कसलें वायट केलां पातक केलां बोगसूंक तांकां कृपा दी तुज्यान जायना म्हणून हें काम करून कोणाकूय तूं फुडें काड तुज्या दुतांक धाड आनी आमच्या गांवांत सगळे घराबे सांबाळ देंवचार लासूंक दिना काय खीळ लागूंक दिना काय वाळटी लागूंक दिना काय दिमी घालुया साहित्याने आपल्या बसत माग म्हणला एक तरणाटें भुरगें ताची तकलेक कांय डिफेक्ट जाला आपल्या बसत माग म्हणटा हेअरलाइन फ्रॅक्चर आसा तकली दुखता ताच्या बसत मागया जायते लोक सर्वीस सोदतात जायती आमची भुरगीं बेकार आसात कितलीं वर्सां जालीं तांचे बसत मागया कोणाक वेरिकोस वेन जाल्या ते मागया कोणाक जायत्यांक कॅन्सर जाल्लो आसा
तांचे बसत मागया. जायतीं खूब आयलां तशें आमी मागलां. जायतीं आसात काम करूंक सोदिनात, तांचे बसत मागया. जायतीं जेजूचेर आड उलयतात, तांचे बसत मागया. हे गांवांत सगल्या लोकां मदें क्रिस्तांवां मदें अदीक करून एकवट जावंक मागया. आमी भावर्थी खऱ्यांनीच जेजूचे मीस सोडिना जावंक आमचे तरणाटे जायते मिसाक येनात. ह्या दिसांनी जायते लोक एक्सिडेंट जावन मेला आनी आमच्या गांवांत फाटल्या म्हयन्यांनी कितलो लोक एक्सिडेंट जावन मेला. रस्त्यार मोटरान चलयतल्यांक दोनया कुरपा दी बरे भशेन चलोवंक. जायते तरणाटे भुरगे सोरो पिवन गाडयो चलयतात, तांच्याय मनान घाल. सरकारी मनशांच्याय मनान घाल दोनया. जायतीं इस्कॉलांत चलतात पूण जायत्यांक आयज पासून एनओसी टिचरी अपॉयंट करूंक येवंक नात. जे सरकारी फुडारी आसात तांच्याय मनान घाल. अंतर करिनासतना सगल्यांक फावो ते भशेन ही वाट तयार करूंक. हांव इगर्जेच्यो गरजो तुज्या म्हऱ्यांत दवरतां जेजू. जायतीं आव्हानां, जायते चॅलेंजीस ह्या इगर्जेक आसात. ते सगळे चॅलेंजीस तुज्या हातान घालता आनी तुज्या बळान तेंचेर जैत व्हरूंक. सगळें आमचें प्लॅनिंग तुज्या हातान घालता, सगळें लोकांच्या बरेपणाचें. एक वावर चलता, तो वावर एके भशेन बरो जावंक जायतो लोक आदार दिता जेजू. तूं तांचेर बेसांव घाल, तांच्या घराब्यांचेर बेसांव घाल. आनी जायतो लोक जिवंक सोदता जेजू, तांचेरूय तुजो आशिर्वाद घाल. ताणें दिवचेच आदीं आनी खंय जायतो लोक दितलो पूण म्हाका भरवंसो आसा हो वावर फुडें वचो. ही गरज आमची अदीक आमी नेटोवंक. जायते बऱ्या मनाचे मनीस ह्या गांवांत आसात जेजू, तांचे पासत तुवें मागता. तुज्या मागणें जेजू म्हऱ्यांत दवर. खरेंशीच आमी ह्या गांवांत जावंक मागया. जायते इगर्जांनी आमच्या गोंयांत प्रश्न आसात जेजू, तेय तुज्या म्हऱ्यांत दवरता. ज्यो इगर्जो बंद आसात तो कांय प्रश्नान बुडल्यात, थंय प्रश्न सुटावे करून मनशांच्या मनार शांती हाडूंक मागता. आनी इगर्जेचे वडील कितें सांगतात तें शांतपणान मानून घेवंक. लोकां मदें, इगर्जेच्या वडिलां मदें शांत येवंक तुजे पवित्र आत्म्याक धाड जेजू. सगळे म्हजे परजेक राख आनी सांबाळ जेजू. अदीक करून हार्ट अटॅकांतली सगल्यांक जेजू. तुज्यान जायना तशें कांय ना. जायत्यांक बरी झेम पडना, तांचो उगडास करता. जायतींची भुरगीं इस्कॉलाक वचूंक सोदिनात, भिरांत भियेतात. तेय भुरग्यांक तुज्या म्हऱ्यांत दवरता. जायत्यांचे पासत हांवें मागता म्हणलां आनी आमकांय पाद्रीक माग म्हणटात, तांचेय पासत मागता. जायत्यांच्या घरांनी पयशांक लागून जायते आडकोडी जातात. तूं वाट कर जेजू. कितें ब्लॉकेज आसात त्यो काडून उडय जेजू. सुटका दी जेजू. डिलिव्हर अस अ लॉर्ड. आमकां सगल्यांक सुटका दी जेजू. खंयसरूय कोणाक कित्याक लागून कसली आडकोड आसा ती आडकोड तूं पयस कर जेजू. कोणाच्या कामान जायनात, आडकोड्योच येतात. ओ कोणागेर दुयेंसाचेर दुयेंस, पिडेचेर पिडा, त्रासांचेर त्रास, असल्या गरब्यांक सुटका दी जेजू. आमच्या गांवांत तो कोण आसा कसलेय कारणांक लागून तांकां वायट जाता, तांकां सुटका दी जेजू. हॉस्पिटलांनी कितलो लोक आसा, तांगेर पयशांची एक भाशेन खूब अडचण जाता. कितले पयशे जाय, दुनिया तुजी पेकोवणी तांकां फाव कर. कोण नासलेल्या गरजेवंतांक आदार दिवंक आमकांय उदार कर. आमकां नवें मन दी जेजू. तुजे खरेंशीच कर जेजू. ह्या गांवांत नावेलचो गांव एक आदर्श गांव जावं पयले क्रिस्तांवां भाशेन. कितले व्हडले आमी जावं, आमी तुजे पांयाशी येवंक ती खालतिकाय दी जेजू.
काल्तिकायेचो मनीस आमकां कर. तुझे पवित्र आत्म्याक धाड जेजू हे गांवांत, जण एकल्याच्या घरांत. उदी करून जे कोण बिबलिकायेक सांपडल्यात भुरगे तरणाटे, हांव तांकांय तुज्या हातान घालता जेजू. ताणें फुडें येवंक आपल्याक बरो कर म्हूण सांगूंक कोणाक तरी कोणाचे उद्देशी तूं तांकां मुखार काड. वो कोणाचे भुरगे ड्रग्स घेतात, असले विसांक सांपडल्यात जाल्यार, ब्रेन ट्युमर जाला, तसल्यांकूय तुजी पेखवणी दी जेजू. तुज्या उदकान न्हाणय, तुज्या रक्तान न्हाणय, नोकतान भिजय. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Argan Jesu. Argan Jesu. Argan Jesu. तूं आमचे पसत कोत्ताय तितलेय पसत आर्गां जेजू. तूं एका घराब्यान भितर सरताय, एका घराब्यान हाजीर जावन जाय तें बरेपण कोत्ताय देखून तुका आर्गां जेजू. आमचे कोश्ट दूख लो करताय देखून आर्गां जेजू. आमच्या काळजाक गोठाय दिताय जेजू देखून आर्गां तुका. तूं आहा म्हूण जाय त्यो वस्तू सोंपेपणान जातात जेजू. तूं आमची वाट सरळ कोत्ताय जेजू. जी कोण डायवर्स करूंक चिंतात तांच्या मनांतली चिंतनां काड जेजू. एकामेकाक मोगान वेंगूंक कोणूय तूं रायसा डायवर्साची चिंता जेजू, तांच्या मनांतले तूं हें चिंतनां काड. आनी भुरग्यांक लागून एकामेकाक लागून तरी एकठांय येवंक तूं तांकां आदार दी. बक्षणे दिवंक, चूक ओळखून घेवंक तूं कृपा दी. आनी इगोर्जेन जायत्या लोकांक तूं तुजेशी हाड जेजू. तुवें हाडल्या बगर कोण येवंक शकना. जुवांच्या शुभ वर्तमानांत आमकां मेळटा. अनलेस द लॉर्ड ब्रिंग्स. तुजी कृपाच उद्देशी हाड जेजू. आनी आमची इगो सदांच बरो नवतो दी. मनशाच्या मनार शांती जावं दी. आमची भुरगीं बाळां परदेसान आसात, आमच्यो जायत्यो फॅमिली परदेसान आसात, गाल्फाक आसात, लंडन आसात, आनी ह्या संवसारभर आसात. तांचेर तुजो आशिर्वाद घाल जेजू. तांचे पासत आमी मागता जेजू. तांकांय सगळे वायटांतले राख आनी सांबाळ जेजू. ह्या दिसांनी जायती सुटयांनी आयल्यात, तांकांय तूं बरेपण दी जेजू. तुझ्या गरबेचें समर्पण कर. सरेंडर युअर फॅमिली टू जीसस and believe that the Lord is going to bless your family tonight. सुमेजेचेर भावार्थ पड. तुका आनी तुज्या गरब्याक थारण मेळटलें. Believe in Jesus Christ. Make Jesus the Lord and Master of your family. You and your family will be saved. आयज जेजू तुका जशें जाख्योवाक म्हळें तशें तुका आमी म्हणटा, आयज तुज्या घरांत थारण आयलें. Salvation has come into your home. Salvation has come into my home. अशें म्हणत राव. म्हजे बरोबर म्हणचे, आयज म्हज्या घराक थारण आयलें. आयज म्हज्या घराक थारोन आयलें. परते म्हणात, आयज म्हज्या घराक थारोन आयलें. आयज म्हज्या घराक थारोन आयलें. आयज म्हज्या घराक थारण आयलें. आयज म्हज्या घराक थारोन आयलें. जें कितें तुवें म्हणलां तें तुजें सगळें घडटलेंच. दॅट इज द प्रॉमीस ऑफ जीसस. यू एंड युअर फॅमिली वील बी सेव्ड. तूं आनी तुज्या गरब्याक तारण फावो जातलें. ह्यो वडयो म्हणत राव. चलता भोंवता आसतना, न्हिदोंक वेता आसतना आशिर्वाद घेवया.
so Giêsu cha nộp điều mô gan về lo liao đủ dia cor pe cha monis cura cha asnia pe tui kali samchi mogan tu cha pe tui kali samchi